नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकार। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। बाबत राजकारण जावन रावला पणजेक सतावपी समस्येचो मुखेल भाग। आदलो मुख्यमंत्र्यांचो पूत उत्पल पर्रीकारांचो फारपेट। प्रादेशीक आराखड्यात जाल्यार जमनीचे घोटाळे। टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेचे विधान। जाल्यार मायकल म्हणटा प्रादेशीक आराखडो सामको चुकीचो प्रश्नूच येना। 4 जूनाक पावता केरळांत, जाल्यार 7 जूनाक मॉन्सून गोंयांत सेट जावपाची शक्यताय। फोंडे शिरोडेचे नागरीक उदका खातीर काडटात वळवळे। नळ सुक्यार जाल्यार उदका खातीर थळाव्यांक झरीचो आदार। दिवचले निमुजगे ऐतिहासीक वास्तू कडेन कोयर उडोवप्यांचेर जातली खर कारवाय। दिवचल पालिकेची शिटकावणी। आनी दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणा खातीर केंद्र सरकाराच्या जोड पालवान गोंयांत आयोजीत केल्या खासा कार्यावळ। 5 राज्यांनी घेतला वांटो। आता खबरो विस्तारान। पणजेची येवतिकाय जावपा फाटलें मुखेल कारण म्हळ्यार हांगा आशिल्लो घाणयारे राजकारण अशें म्हणीत आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारालो पूत उत्पल पर्रीकारान तिडक उक्तायली। पणजेची सुधारणा जातली जाल्यार लोकांनी सुशिक्षीत लोकप्रतिनिधींक वेंचून हाडचें पडटलें अशें उत्पल म्हणटा। ते ताच्या खातीरूच उलयता न्ही, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इनफॅक्ट हांवूच उलयता म्हाका खंत आशिल्ली। आतां कालच्यान पयरच्यान मातशें उलोवपाक लागलें हें बरें दिसलें। बरोबर। आनी फॉर्च्युनेटली सीएमान डायरेक्ट हें केल्यार ताचो एक हेल्प जातलो। बरोबर अशें जावचो पणजे खातीर। बरोबर आनी जर मेड डिजास्टर। हय सर, आनी जर कोणी आशिल्लो न्ही, इनफॅक्ट हांव केन्नाय म्हणटा मनोहर पर्रीकार जर ऑपोजिशन लिडर आसता जाल्यार तो म्हणपाचो की पणजे म्युनिसिपल कावन्सील डिजॉल्व करून उडया आनी थंय कोण तरी एडमिनिस्ट्रेटर हाडात, कारण ज्या पद्दतीन काम चल्लां इज समथींग व्हेरी व्हेरी बॅड। ना लोकांच्या जिवा कडेन खेळ। तशें कितें हांगा असले इलेक्टेड आसात कावन्सिलर जे काय उलयनात। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज आय थिंक हेडेड बाय IAS। येस, कळ्ळें न्ही? बरोबर। सगळे तांकांच जर काम जमता जाल्यार तांचेच कडेन दिया न्ही। एक्झॅक्टली हे नाटक कित्याक करूंक जाय? बरोबर। नो उलोवपी कावन्सिलर। तो कावन्सिलर डांबर घालतना डांबराचो इलेक्शना पयलीं 1 म्हयनो पयलीं डांबराचो वास येता। हांव केन्नाच सांगता म्हज्या चल्याचे कादेनाचे कवरां चड चलता, जे शाळेक घालतात पळय नवी पुस्तकां हाडली पळय, आनी ते डांबर 6 म्हयन्यान चल्ले, कळ्ळें न्ही? सो त्या डांबराचो वास येता तेन्ना कावन्सिलर थंय कमरेर हात घेवन राविल्लो आसता आनी फेसबुकार फोटो घालता। बरोबर। तो कावन्सिलर खड्डो पडला तेन्ना कित्याक ना? एक्झॅक्टली। ते आतां सांतिनेच कोणें म्हाका हांगाच रेजिडेंटान एका कालूच फोटो धाडला, पोकळ जाला तो, तुमी पळयला आसतलो। थंय कावन्सिलर कित्याक ना? बरोबर। आनी काय कित्याक कावन्सिलर तो कावन्सिलर थंय रावल्यार ताका म्हणटा तूं थंय कितें करता, तूं पयशे हाडून दी आपले खर्चाचे, तूं मागीर जाय तितलो भोव। एक्झॅक्टली। म्हणून पॉलिटिक्स चेंज जाल्या शिवाय हे सुदारचे ना। बाकीचे आमी बँडेडी कश्यो लावूं शकता। एक्झॅक्टली। द क्रक्स ऑफ द पणजे इशू इज पॉलिटिक्स जे घसरत गेला। बरोबर। करप्शन करप आनी ताचे नरकासुरांक पयशे दिवप आनी पयशे वांटप बिफोर इलेक्शन आनी निवडून येवप। इट्स अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कशी इन्वेस्टमेंट करप। एक्झॅक्टली। कळ्ळें न्ही? पणजे सो म्हणून म्हजे पणजेचे एक अपेक्षा, म्हजो मातसो अपेक्षा भंग जालो की हांव पणजे इंटेलेक्च्युअली हे आसल्या खातीर हांव विचार तेन्ना उलयतालो सुद्दां की एक खंय तरी हांव इंटेलेक्च्युअली अपील करून आय कॅन फायट इट, ताच्या खातीर म्हाका बरी मतां मेळ्ळी। पण एक खंय तरी मातसो शॉर्टफॉल जालो। अनअपेक्षीत लोकांनी एक्झॅक्टली E2 ब्रुटस म्हणटात तशें खूब जाल्लें आसा। सो होपफुली पीपल फायनल पावर इज वीथ द पीपल। आनी म्युनिसिपल इलेक्शन येतलें तेन्ना दे वील गेट अ चान्स। एक्झॅक्टली। आमी अशेच लोक निवडून हाडपाक लागले बरोबर जाल्यार हांव बोवाळ घालता आनी बोवाळ घालपाक रेडी आसा।
जे डिझास्टर जाले जाल्यार हे मदतूय म्हज्या क्षमते प्रमाणे हांव एज अ पर्सन इंडिविज्युअल करूं शकता. बरोबर. पण एडमिनिस्ट्रेशन म्हज्या हातान ना. एक्झॅक्टली. आनी ते सारकें जावपाक खंय तरी एक रिस्पॉन्सिबल मनीस, हांवूच म्हणटा असो न्हय, पण एक रिस्पॉन्सिबल एज्युकेटेड मनीस पणजे सारक्या शहराक लीड करूंक जाय. आनी ते जाल्या शिवाय म्हाका तरी सोल्युशन बँडेडी दिसता. हो IAS आयलो म्हणून कितें रस्ते सारके जाय, पण कोर इशू थंयच उरतलो आनी तो कोर इशू सॉल्व करपाक लोकांनीच मदत करची पडटली. एक्झॅक्टली. 2021 प्रादेशीक आराखड्यात कसलोच घोटाळो जावंक ना. आराखड्याची तपासणी केल्या उपरांत हें स्पश्ट जालां आनी ते उपरांतूच तो लागू केल्लो अशें मायकल म्हणटा. जाल्यार ह्या आराखड्यात बरेचश्यो चुको आसात अशें विधान नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केलां. ह्या आराखड्यात जमनीचे झोन बदलपाचे घोटाळे जाल्यात अशें विधान विश्वजीत राणे हांणी केलां. हाचे वेल्यान परत एकदा 2021 प्रादेशीक आराखड्याच्या वादान तोंड वयर काडलां. 2021 जो रिजनल प्लॅन येयल्लो तेन्ना आमी ताका ओपोज केल्ले. तो येयल्लो 2011 2011 आनी 2012च्या फर्स्ट असेंब्ली सेशनान तेजेर बरो व्हडलो प्रभाव जालो असेंब्लीत. आनी आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यानी 2012 हो रिजनल प्लॅन 2021 एबेन्स दवरलो. आनी एबेन्स कितली वर्सां दवरलो? 5 वर्सां उरलो तो. 2012 ते 2017 हो प्लॅन चालू नासलो. एबेन्सान दवरलो, स्क्रॅप करूंक ना, एबेन्सान दवरलो. आनी 2017 हो प्लॅन सुरवात जाली ह्या प्लॅनाची, म्हणजे हो चालू उरचो म्हणून. आनी तेचेर आनी 2001 प्लॅनाचेर पोवचे आनी जो तर लो लाईंग स्पेशली मार्शी लँड, सॉल्ट प्लेन्स आनी हिल्स जे आहा ते हितून कन्सिडर करचे न्हू म्हणून. पण म्हाका दिसता कितकेशे वस्तू अश्यो जाल्यो. बट एवरी प्लॅन वीच कम्स आउट देर इज समथींग ऑर दी अदर. आतां एक कितले सत्य आनी कितें हें आहा तें म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर जो आहा विश्वजीत राणे तेणें हांगला आपूण इन्व्हेस्टिगेशन करून इन्व्हेस्टिगेशन and what he wants to exactly do he will show it. तेणें सांगला असेंब्लीत प्रेझेंट करता. फुडल्या 2 दिसांनी मॉन्सूनाक फुडें धुकलपा खातीर फावशें वातावरण निर्माण जाल्ल्याची म्हायती भारतीय हवामान विभागान दिल्या. मॉन्सून बंगालचे खाडीत दाखल जाल्लो तेन्नाच्यान तो अंदमान निकोबार जुंव्याचेर आडकून उरिल्लो. 4 जूनाक मॉन्सून केरळांत पावतलो जाल्यार 7 जूनाक केरळांत उटंगराचो पावस पडटलो अशी शिटकावणी स्कायमेटान दिल्या. उदकाचो प्रश्न दिसान दीस वाडत आसा. फोंडें म्हालांतले शिरोडकारां वाठारांतले लोक उदका खातीर वळवळे काडटात. सरकारान सगळ्या घरांक नळाची जोडणी दिल्या, पूण नळाक उदक ना. नळाक उदक नाशिल्ल्यान सरीशें उदक पिवन दीस काडचे पडटात. तशेंच जायते फावट तांकां टँकरीचो आदार घेवचो पडटा. देखून सरकारान बेगोबेग उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. पण दर वर्सा अशेंच जाता तुमकां उदक मागीर हेजेर रावचें पडटा. मागीर आमी हेजेर रावचें पडटा सामकें. कितलीं घरां अशीं रावचें? पळय हे सगळे आमी पंचायत घर बी आसा पळय न्हू ती सगळें ती येता हांगासर उदक घालपाक. दर वर्सा प्रॉब्लेम आसता? हय दर वर्सा तसो मार्च लागलो न्ही आमकां प्रॉब्लेम चालू मार्च नंतर. हय 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 दीस राव अशें उदक. कितले दीस जाले उदक ना तुमकां? 2 दीस हांगासर म्हणून 2-3 दीस जाले. आयतार मंगळारा रातचें येयल्लें उदक. मागीर ना मंगळाराचे राती म्हणून मातशें कितें अर्दे वर कितें आयलां दिसता. पण आमची टाकी बी गलो ना, वयर चडोना उदक अशें. रोखडें कितें अर्द्या वरान गेलां उदक. 11 कितें आयिल्लें हांगासर न्हू. आतां हे जरी उदक उरता तशें? हय हय जरी उदक तशें मे नंतर सुद्दां उरता? हय हय तशें उदक आतां मातशें कमी जाता, इतलेंच ताका प्रॉब्लेम, आनी कांय जायना. तशें पावसान म्हणून चड बरें ना, पाऊल जाता उदक. पुरातन कालीन झर म्हणून आसा ती? हय 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 ती काल पयलू बांदल्या पाटी हांगासर. आमची देवाची बोर्डा पडली पयलू बांदल्या. कितले लोक खाता ही सबन? कितले लोक उदक खाता हे? हांगा ही शिरोडकार आमी आसा पळय कुटुंबचे, पूण न्हावपा बिवपा दादले बिदले येता अशी. उदक न्हावपा म्हणजे येता? हय न्हावपा येता. कोण अशी क्रिश्चन बिच्या वाड्या वयली अशी येता ना. कपडे बी हांगा धुयता? हय आमी कपडे बी हांगा. आनी लागीं अशें कांय ना? ना ना
व्हळ बी काय ना नळ बी काय तशें कांय ना फक्त जरीचेरूच हय घरचेरी डिपेंड आसा आमी आनी आमदार बी काय पळयना तुमकां हांगा उदकाची सोय बी करपा उदकाची सोय म्हणून आमी केन्ना कॉन्टॅक्ट करपा जाल्यार पंचायत करता न्हू पंचायत सांगता आमी आमकां उदक केन्ना येतलें कितें अशें टँकर बी येता हांगा ना हांगा टँकर हांवें केन्ना पळोवना येना ना म्हणजे वाड्यार येना ना आनी कितें म्हणटा वाड्यार कारा म्हणटा कारावी पूण टँकर हांगा येना तुमी झरीचेच उदक वापरता झरीचेरूच डिपेंड आसा ओके ओके तुजें नांव कितें मातशें करता दिवचल पालिका वाठारांतले इतिहासीक वास्तू आशिल्ले निमुसग्या कडेन वचपी रस्त्याचेर रातच्या वेळार काळखाचो फायदो घेवन कोयर उडयतात हें आतां स्पश्ट जालां ह्या रस्त्याचेर पालिकेन लायिल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांत हो प्रकार चित्रीत जाला पुरातत्व खात्यान संरक्षीत केल्ले आनी निमुसग्या कडेन वचपी पांचवाड्या वयल्या माथ्याचेर कोयर उडोवपाचे प्रकार वाडल्यात देखून पालिकेन हे सुवातीचेर सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयल्या मजगतीं कोयर उडयतल्यांक धरून तांचे आड कडक कारवाय करतले अशी शिटकावणी नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी दिल्या पयलीं थंय सद्या आमी कॅमेरा घातलेलो आसा सायनबोर्ड लायिल्लो आसा तरी आसतना आमकां दिसले ते हेजेर की थोडे कचरो थंय उडयता आनी आमी खूब हेजेर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले आतां आमकां समज कोण तो सांपडटलो तेजेर कितें आजुनूय हांव सगळ्यांक तुमकां लोकांक आव्हान करता की ते प्लीज थंय कचरो उडोव नाका कित्याक आमी आतां म्हणजे सगळे अलर्ट जाल्लेले आसा आनी आमी आमची कारवाई आमी सुरू आतां करतले 2016 वर्सा दिव्यांगांच्या हक्काच्या दर्जा विशींचो कायदो लागू केल्लो ह्या कायद्या खाला राष्ट्रीय केंद्रान दिव्यांगाचो रोजगार वाडोवपा खातीर शुक्रारा हॉटेल फॉर्च्युनान बसका आयोजीत केल्या दिव्यांगांक स्वताच्या पांयार कशें सक्षम रावचे हे खातीर तांकां मार्गदर्शन करतले आनी तांकां फुडें सरपाक प्रोत्साहीत करतले अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें ह्या बसकेंत एकूण 5 राज्यांनी वांटो घेतला आमी आयज आसा वेस्ट झोन कन्सल्टेशन कॉन्फरन्स आनी कितें सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिजेबल पीपल ह्या हाचेर संपूर्ण देशभर एक चळवळ उबारलेली आसा अवेरनेस जाता आनीक आयज हो जो प्रोग्राम वेस्ट झोन कन्सल्टेशन प्रोग्राम दवरिल्लो आसा तो आमचे ऑफिस ऑफ स्टेट कमिशनर फॉर पर्सन विथ डिजेबिलिटी अलॉंग वीथ आमचे नॅशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ पर्सन एम्प्लॉयमेंट म्हणजे तांच्या स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपा खातीर तांकां सक्षम करपा खातीर तांकां स्किल्स करपा खातीर तांकां क्रिएटीव टॅलंटेड करपा खातीर ज्यो कितें गरजो आसात त्यो कश्यो कश्यो घेवपाच्यो आनी डेटा कसो करपाचो खंयचे ऑल 21 डिजेबिलिटी खातीर कसले प्रकारचे एम्प्लॉयमेंट एरियाज स्कोप ऑफ वर्क कशें करपा जाता आनी तांकां एम्प्लॉयेबल कशें करपाचें आनी स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपा खातीर तांकां सक्षम कशें करपाचें त्या विशीं आयज चर्चा जातली सादारण 5 स्टेटी हातून भितर पार्टिसिपेट जाता प्रत्येक एक 5 स्टेटीचे पार्टिसिपेशन घेवन ऑल ओवर दी कंट्री हे अवेरनेस हे सेन्सिटायझेशन स्प्रेड जाता जाणे करून जे आतां पर्यंत जे डिजेबल्स आसात ते एक बर्डन जावपाक जायना तांकां एक तरेची डिग्निटी लायफान आसपाक जाय तांकां स्वता विशीं आत्मविश्वास निर्माण जावपाक जाय आनी त्या सेल्फ कॉन्फिडन्सान आपल्याच्या सगळ्या आशिल्ल्या आंगान भितर स्कील आसतले आपली क्रिएटिविटी आसतले टॅलंट आसतले बुद्धिमत्ता आसतले त्या सेक्टरान भितर तांकां एम्प्लॉयेबल कशें करपाचें ह्या खातीर ही चर्चा जाता शेनवारा 27 मेक राष्ट्रीय पावणे वयल्या प्रतिश्ठेच्या सुवाळ्यात राज्यपाल श्रीधरन पिल्ले यांचे हस्तुकी 2022 वर्साचो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यकार दामोदर मावजो हांकां भेटयतले दामोदर मावजो हे गोंयचे कादंबरीकार लघुकथाकार समीक्षक तशेंच पटकथा लेखक कोंकणी तशेंच इंग्लीश भाशेंत तांची कितलींशींच पुस्तकां उजवाडाक आयल्या तांच्या कार्मेलीन ह्या कादंबरेक 1983 वर्साचो साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला तशेंच ह्या कादंबरीचो 14 हेर भारतीय भासांनी अणकार जाला आपणाक ह्या आदी साबार जाग्यांचेर साहित्यकार म्हूण आपयला मात ज्ञानपीठकार म्हूण आतां पुराय देशभर पावलो आनी कोंकणी भाशे विशीं जे अनभिज्ञ आशिल्ले तांचे मेरेन कोंकणी पावोवपाक संद मेळ्ळी हांचे खातीर चड धादोसकाय जाता अशें दामोदर मावजो म्हणटात ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर जाल्यार आतां 17 म्हयने जायत आयले जेन्ना जाहीर जालो तेन्ना पयलीं म्हाका अजाप दिसलें अजाप म्हणजे कल्पना नासतना अकस्मात म्हाका कळ्ळें की म्हाका 2022 वर्साचो ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाला आनी
आनंद जावप स्वाभावीक आशिल्लें. पूण ताजे फाटल्यान ताजे जे प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यो त्यो सामक्यो म्हाका सामकें हांव भारावन गेलो म्हणल्यार जाता. गोंयच्यांनी म्हाका खूब अमाप अशें प्रेम मेळ्ळें, लेखकांचें, वाचकांचें, गोंयकारांचें. आनी तांकां जाल्ल्या आनंदाचो म्हाका चड आनंद जालो, पुरस्कार मेळिल्ल्याचो आनंदा परस. त्या निमतान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त लेखक म्हणून म्हाका वेगवेगळे आमंत्रण येवपाक लागलीं. हांव कलकत्ता पावलो, हेवटेन केरला पावलो, देशाच्या भोवतेक राज्यांनी म्हाका आमंत्रणां आयलीं आनी हांव तितलेच उमेदीन थंय गेलो. केरळाक कलकत्ता पावलो, त्रिवेंद्रमा पावलो, कोलकाता, कॅलिकट, कोची थंय पावलो, बेंगलोरा पावलो आनी अनेक वाठारांनी म्हाका म्हणजे भोवमानी जालो, सत्कारी जाले आनी कांय व्याख्यानय जालीं म्हगेलीं. हो एक वेगळो अनुभव आशिल्लो. तातूंतल्यान एक फायदो जालो तो कोंकणी भाशे संबंदान कितलेशेच लोक अनभिज्ञ आशिल्ले तांकां हांव सांगूंक पावलो. आनी त्याच बरोबर कोंकणींत साहित्य निर्माण जाता आनी ताजो दर्जो कितें आसता हेंय लोकांक कळपाक पावलें. आनी हांव फक्त निमित्त मात्र, पूण त्या निमतान कोंकणी साहित्याची वळख संवसार भारतभर सगळे साहित्यीक संवसाराक जावपाक पावली. हाची खोस आसा म्हाका. कन्वेन्शनली ज्ञानपीठ पुरस्कार हो दिल्लींत दितात आनी लेखकाक थंय आमंत्रण दितात. पूण ह्या फावटी पयलेच खेपेक जेन्ना रवींद्र बाबाक येयलो तेन्ना रवींद्र बाब दिल्लीक वचपाच्या आवतिकायेंत नाशिल्लो. आरोग्य सारकें नाशिल्लें, भलायकी बरी नाशिल्ली. तांकां इवन गोंयांत फंक्शन जालें तेन्ना तांकां एम्ब्युलन्सान हाडचें पडलें आनी पावोवचें पडलें. रवींद्र बाबाक मेळ्ळो तेन्नाय असोच लोकांचो प्रतिसाद आशिल्लो. खूब लोकांक खोशी जाल्ली आनी म्हाकाय जाल्ली. तेन्ना हांव सामको उमेदीन आशिल्लो, बरिल्लो. आयची परिस्थिती वेगळी आसा आनी मदीं जेन्ना पुरस्कार लोकांक दिले ते दिल्ली येताले. ह्या फावटी तांणी म्हाका दिल्ली आपोवपाचें आशिल्लें. तांणीच म्हाका सांगलें की आमी गोंयांत केल्यार कशें. जाल्यार तुमची मर्जी. मागीर तांणी तें गोंयांत करपाचें ठरयलें आनी म्हाका खूब खोशी येता गोंयच्या गव्हर्नरान आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान तितलेच उमेदीन ज्ञानपीठाक आमंत्रण दिलें, तांचें आमंत्रण स्विकारलें हांगा येवपाचें. आनी तांणी सगळे तरेचें सहकार्य दिल्ल्यान आतां हो गोंयांत संपन्न जातलो फाल्यां. आनी म्हाका दिसता ज्या तरेन म्हाका लोकां कडच्यान फिडबॅक मेळटा म्हाका दिसता लोकां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटलो. फकत कोंकणी म्हणून न्ही, म्हाका खूब आनीक आनंद आसा. ज्यो मदीं वळखी जाल्यो आतां अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे फाटले अध्यक्ष भारत सासणे ते येतात. मुंबयच्यान मंगला गोखले ही समीक्षक रिव्यू करपी ती येता. एक यंग रायटर आनी आर्टिस्ट संजीव खांडेकर तो येता. वैशाली नारकर ती येता. हे महाराष्ट्रांतल्यान येतात. त्या भायर दिल्लीच्यान आतां ही प्रतिभा राय जी ज्ञानपीठ अवॉर्डी म्हणजे साहित्यीक मित्र म्हणया ती हाजी ज्ञानपीठाची ज्युरीची चेअरमॅन ती येता. ह्या निमित्तान खुबशे लोक येतात. म्हाका खात्री आसा म्हाका दिसता कळ्ळें त्या भशेन शेजारच्या राज्यांतल्यान म्हणजे बॉर्डरी वेल्यान हेवटच्यान प्रवीण बांदेकर एकाले येतलो आनी सांगला येतलो म्हणून सावंतवाडीच्यान. हेवटच्यान मेंगलोरच्यान आमचे मेलविन रॉड्रिक्स आनी गुरुदत्त बाळिगा हांचे सयत म्हाका दिसता खुबशे व्हडलें डेलिगेशन येता. केरळच्यान रमेश पै सांगता तांचेय लोक येवपाचे आसात. हाजी एक खूब खोशी आसा. प्लास्टीक मुक्त आणि पर्यावरणाक अनुकूल सॅनिटरी पॅड निर्माण करपी प्रोजेक्ट श्रीमती ह्या येवजणेची उक्तावणीच्या 30वीर श्रीस्थळ काणकोण हांगासर जातले. एनेक्टेस जामिया मिलिया इस्लामिया हांचो प्रोजेक्ट श्रीमती पर्यावरण अनुकूल आणि परत वापरूंक मेळटा अशा सॅनिटरी पॅडांची निर्मिती करता. गरजू लोकांक ह्या वेळार 1200 सॅनिटरी पॅडांचे वाटप जातले. बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालय ही कार्यावळ घडोवन हाडटा. This is aimed to this
this program is organized to achieve the aim of giving menstrual hygiene awareness among the low class people, tribal people who are not aware about the menstrual hygiene days, and we want to make them aware how we can use, and these sanitary napkins which are there, pads which are there, which are biodegradable and also reusable, so they can have easy access to that. And that day even our Exora and Earthnet Private Limited, India Private Limited companies have sponsored sanitary pads to the ladies who will be getting 4 pads that day on box, and also program of small program on top of awareness also, and also Poshan Abhiyan scheme will be there. शुक्रारा फेस्ताच्या फेरयेक स्टॉलां घालपी मालकांनी मडगांव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षाची भेट घेवन भाडे कमी करपा विशींचो प्रस्ताव मांडलो. त्या वेळार हो विशय बरोच तापलो. मात ह्या बसकेंत चल्ल्या चर्चेंत भाड्याचे दर दिवन 8,000 केल्ल्याची म्हायती नगराध्यक्षान ह्या वेळार दिली. लोक आशिल्ले कारणान बारीक बारीक स्टॉप आमकां 10,000 चड येतात. हांव चीफ ऑफिसरा कडेन म्हजे आमदारय उलयले आनी हांवूय चीफ ऑफिसरा कडेन उलोवन करून तांकां 8,500 म्हणून केल्लें. चीफ ऑफिसरान 8,500 म्हणून फायल एप्रूव करून धाडली. तरी आसन ते कितें म्हणटात आतां 8,500 तांकां चड येता आनी वाडयल्या कितले जस्ट 1,300 रुपीज. कितें तरी 7,200 मायनस 8,500 केल्यार 1,200 कितें 1,300 येता. तेय तरी असं कितें जाल्यार खूब चड येता अशें. सो हांवें आतां डिसिजन घेतला, चीफ ऑफिसरा कडेन उलोवन डिसिजन घेतला की टोटल तांकां रावंड फिगरचो 8,000 म्हणून करचें. आमी 8,000 करून दिली कडेन. तातूंत पळय गेल्ले 6-7 दीस आमी तो प्लॉट निवळ करून दिता, तांकां मार्कींग करून दिता. आमचे तिगाय मार्केट इन्स्पेक्टर, 4 JE इंजिनियर्स, सुपरवायझर्स, JCP, आमचे वर्कर्स, इतलो स्टाफ इन्वॉल्व. हांवें जवळ जवळ 3-4 पर आमचे येवो थंय रेग्युलर हेज करता. दिलीप रेग्युलर UDC आमचे ते मॉनिटर करता. सगळे हांव 4 वेळा सायटीचेर पावलो. सगळे एफर्ट करता न्ही. इतलें करून समज परत तांकां आमी पार्किंग अलॉटमेंट एरिया सेपरेट केल्या. प्लस आमी थंय हें करतात, मॅनेजमेंट करतात. थंय कोणें पार्किंग करचें सगळें डे टू डे एंड नायट सर्वीस आमी थंय MIAक आमी प्रोवायड करतात. सो हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलें एटलिस्ट तुमी थोडे तरी म्युन्सिपालिटीक कितें एनावल दियात. तुमी ऑफकोर्स ते बारीक लोक धंदो करतात, तांचे आमी चिंतपाक जाय. पूण कशें अशें जावंक जायना की आमी फक्त तांचे चिंतप आनी कोणा म्युन्सिपालिटीचे कांय चिंतप ना. लास्टाक I have to take care of my staff salary also. I have to pay 2.5 crore salary for the month for the staff. Those people are working in this council. I have to take care of my staff also. No? So खंयच्यान तरी पयशे येवपाक जाय. हांव अशें म्हणना की आमी हांचे कडल्यान पयशे काडपाचे तुमी. पूण म्हणजे कायद्यान कितें आसता आमी आतां तांकां 8,000 केले आमी ह्या सॅटिस्फायड. तिखाजम मया वाठारांत लक्ष्मी ठाणेकर हे बायलेच्या घराचेर झाड पडून घराची व्हडा प्रमाणात मोडतोड जाली. जाल्यार एक तरणाटो किरकोळ जखमी जालो. हे घडणुकेंत सुमार 3 लाखांचें लुकसाण जालें. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी मदत कार्य करून घराचेर पडिल्लें झाड पयस केलें. काल मध्यान ही घडणूक घडली. आमच्या घरार झाड पडले तेन्ना आमी न्हिदलेली, कांयच कळोंक ना कितें जाली ते. कितें जालें तें कळोंक ना. आमी झोप्या आनी तेन्ना उठ जाल्यार सगळें झाड घरार पडलां. म्हणटकूर मागीर आमी उठलो. हांव पळय जाल्यार म्हज्या कानाक लागलो. लुकसाणी 2.5-3 लाखाची लुकसाणी. फायर ब्रिगेडीक फोन मारलो. ते म्हणलें मातशें रावया कळ्ळें. मागीर सुमार येता संग येयले ते. मागीर संग येवन तेंच्यांनी सगळें कटींग करून दिलें. मागीर तलाटी साहेब येयली, तेंच्यांनी रिपोर्ट केलो. हांव आतां मागता आमदारांची आमकां सपोर्ट करचो म्हणून. आमी चेडवांनी कोण नासलें. लुकसाणांची खूब जाली. लुकसाण जाली. फ्रीज एक गेलो, तांदूळ गेले, ना कोणाक कितें जालें ना. हय हांगा काना कडेन कातरो पडला.
मडगांव नगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातल्या एक शैक्षणिक संस्थाक आणि रस्तो सुरक्षा आणि येरादारी व्यवस्थापन विशींच्या समस्यांचेर सल्लामसलत करपा खातीर बसका आपयल्ली। ह्या बसकेत शाळा व्यवस्थापनासयत पालक शिक्षक संघटनेचे सदस्य, येरादारी पुलीस, मडगांव नगरपालिकेचो अध्यक्ष तशेंच गोवा कॅनाचे वांगडी लेगीत हजर आशिल्ले। डिसायड जालें की सगळीं स्कूल्स जी आसा अंडर द ज्युरिडिक्शन ऑफ मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील तातूंतल्यान एक केतन बाबान एक सजेशन म्हणलें की सगळ्या स्कुलाच्या हेडमास्टर, प्रिंसिपल, PTA मेंबराक कित्याक आपोवची न्ही, तांची ग्रीवन्स सगळीं स्कुलां आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। इट इज सगळीं रोड सायडीक आशिल्ले कारणान खूब कंजेस्टेड ट्राफिका, पब्लिकाक खूब त्रास जाता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ही आयज आमी मिटींग आपयल्ली। म्हाका दिसता जवळ जवळ 90% स्कूल ह्या स्कुलाक जे सगळे हेडमास्टर, प्रिंसिपल हे पण प्रेजेंट आशिल्ले आनीक आमचे बाब रोलन मार्टिन्स, PI गौतम साळुंके हाणें तांकां सगळ्या बरे भशेन एक्सप्लेन केले कडेन आहा जे सर्कुलर गव्हर्मेंटाचो कितें आयिल्ले कडेन आसा आनी कशें स्कुलांनी कशें जे भुरग्याक सकाळ फुडें सोडपाक येता आनी सोडटकीर घरा वचपाच्या टायमार कशें जे प्रायवेट व्हेहिकल्स तांकां व्हरपा येता तातूंत ट्राफीक कंजेशन कशें जाता हाजेर सविस्तर आमी आज चर्चा केले कडेन आसा। ऑलमोस्ट सगळे स्कूल्स म्हाका दिसता तितले प्रिंसिपल, हेडमास्टर दे आर व्हेरी हॅप्पी टू ऑर्गनायज सच अ टायप ऑफ मिटींग टुडे एंड आय एम प्राउड टू से सगळे हाजे मुखार जी जशें PIन सांगलां की एक वर्किंग आमी तांकां स्कुलाकूय सजेशन केलां तुमचो एक वर्किंग प्लॅन दियात की तुमी प्लॅन ऑफ एक्शन कितें करतले। आयज एक्चुली आमच्या चेअरपर्सनान ऑफ मारगांव म्युनिसिपालिटी दामोद शिरोडकरान मिटींग ऑर्गनायज केल्ली इन असोसिएशन विथ ट्रॅफिक पुलीस रिगार्डींग जे आमी ट्रॅफिकाचे जे प्रॉब्लेम्स आमकां फेस करचे पडटा ड्युरींग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्कूल आवर्स स्पेशली इन मारगांव सिटी। सो ह्या मिटिंगेन आमी सगळे जे हेडमास्टर्स आसा आनी PTA मेंबर्स आसा तांकां आमी कॉल केल्लो आनी खुबशे स्कुलाचे पेरंट्स आनी PTA मेंबर्स आनी हेडमास्टर्स प्रेजेंट आशिल्ले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हांवें तांकां सांगलां की देर इज वन सर्कुलर रिगार्डींग चिल्ड्रन ट्रांसपोर्ट कमिटी फॉर्म करची पडटा तेतून हेडमास्टर जो आसा स्कुलाचो ही वील बी द चेअरमॅन अलॉंग विथ द PTA मेंबर्स, एक ट्रॅफिक इन्स्पेक्टर, RTO आनी हे आमी ही कमिटी वील सुपरवायज द सेफ्टी ऑफ स्टुडंट्स जे ट्रांसपोर्ट करता इल्लिगली प्रायवेट व्हेहिकल्सान मागीर बसींनी हाडटा सो तेंचेर एक चॅक दवरपा खातीर रिगार्डींग देअर रजिस्ट्रेशन मागीर तेंचे फिटनेस, बसीचे सगळे कंडिशन सारखे आसा काय ना किंवा व्हेहिकल्स सारखे आसा काय ना हे पळोवपा खातीर जी कमिटी फॉर्म केल्ली ती तांकां एनलायटन केल्ली आसा। आनी सेकंडली आय ऑल्सो ब्रीफ डेम अबाउट द ट्रॅफिक वॉर्डन स्कीम। आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। दीप्ती तुमचो निरोप घेता आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।